माझे नाव संदीप पारकर, प्रेसिडेंट ऑफ खांडेपार. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जे 1st to 12th पर्यंत क्लासीस सुरू करपाची केला ह्या गजालीचे हांव वेलकम करता. कित्याक ऑलरेडी 2 वर्सां जालीं स्कूल बंद आसा आनी स्टुडंट्सांचे जे गियर पडला की ताका अभ्यासाचो एक सामको तेंगेलो जो टच आशिल्लो तो टच गेल्लो आसा. ताका लागून आतां स्कुलाची सुरू जावपाची आसा. ह्या गजालीक हांव वेलकम करता. जे कितें नॉर्म्स आसा ते फॉलो करून स्कुलांत बेगींतल्या बेगीन सुरू करची. कित्याक 2 वर्सां जालीं भुरग्यांचें लायफ सामकें ब्लँक गेल्लें आसा. ताका लागून आतां सुरू जाता ती बरी गजाल. एटलिस्ट जुनांतल्यान तरी एक नवीन सुरवात भुरग्यांची जातली ही अपेक्षा आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडला की येता त्या 21/2/22 पासून शाळा सुरू करपाच्यो, पहिली ते 12वी पर्यंत. पूण म्हाका सांगा, पहिली ते 4थी पर्यंत जी भुरगीं आसा ती खरोखरच ल्हान आसा आनी कोवीड म्हणून तांकां जरी खबर आसली तरी कोविडाच्यो ज्यो गायडलायन आसा त्यो तांकां सगळ्योच पाळूं शकना ती. तशेंच एका वर्गान 50 ते 60 भुरगीं आसता. आतां इतको तेंप त्या भुरग्यांक ऑनलायन शिकयलें आनी आतां परीक्षा जी आसा जवळ जवळ 1 म्हयन्याचेर परीक्षा येयल्ली आसा तोंडार आनी तांकां आतां ऑफलायन जी परीक्षेक म्हणून घेता हें कितपत योग्य आसा. तशेंच त्यान पयलीं 7वी मदल्या काळान तेंच्यांनी 7वीचे क्लास सुरू केल्ले आनी मागीर रोखडेच ते बंद पडले. म्हणून हांव विचारूंक सोदतां की ही जी ल्हान भुरगीं आसा ती कोविडाच्यो गायडलायन पाळूं शकची ना. ताका लागून तांच्यांनी परत तेंच्यो एग्जामी ज्यो आसा त्यो ऑनलायनूच घेवच्यो. 2 वर्सां जालीं कोविडा खातीर स्कुलां बंद आसा. भुरग्यांक घेवन आमी लग्नाक, बाजारान, बर्थडे पार्टी हांगा सगळ्याक घेवन भोंवता. पूण स्कुलान धाडपाक तयार ना. कित्याक? जितलीं भुरगीं घरान सेफ आसता तितली स्कुलान सुद्दां सेफ आसतली अशें तुमकां दिसना? ऑनलायन जरी होमवर्क धाडलो तरी भुरगीं कॉपी करता आनी दवरता. ऑनलायन होमवर्क आनी क्लास, ऑफलायन क्लासीस हातूंत खूब फरक आसा. टिचर जे शिकयता ते भुरग्यांक रोखडेंच कळटा आनी तेच जर आमी तांकां सांगपाक गेले जाल्यार तांच्या तकलेन वचपाक ते खूब टायम लागता. 2 म्हयन्या खातीर आसना, पूण स्कूल हें स्टार्ट जालें जाल्यार खूब बरें जातलें. भुरग्यांक स्कुलान वचून आपल्या वांगडच्या वांगडा खेळोन खरेंच बरें दिसतलें. ती खूश जातलीं. म्हाका दिसता खरेंच स्कूल स्टार्ट जावचें आनी भुरग्यांनी आमच्या 2 म्हयन्या खातीर त्या स्कुलाचो आनंद घेवचो.